नमस्कार. Rdxgoaच्या कोंकणी खबराचित्रांत प्रिती डिसूजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो अपडेट खबरो. शिरगांव पंचायतीचे आदले सरपंच सदानंद गांवकर मये मतदारसंघात गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष, गोवा यूथ फॉरवर्डाचे आदले सरचिटणीस लालन गिमोणकर, मये पिळगांवचे सरपंच शंकर जल्मी आनी हेर 2 पंचांनी भाजपांत प्रवेश घेतला. सोमारा आल्तिनो भाटले रस्त्यार रूख पडले. अग्निशामक दळाच्या जवानांनी रूख कातरून रस्तो निवळ केला. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाक मुखेलमंत्र्यान 50 लाख मंजूर केल्यात. आनीकय 50 लाख फुडल्या कांय दिसांनी मंजूर जातले म्हण आमदार चर्चिल आलेमाव हांच्यांनी सांगला. सोमारच्यान एमपीजीचो सिलिंडर 50 रुपयांनी वाडला. आतां सिलिंडराचें मोल 783 रुपया जाला. राज्यात आयच्यान फुडले 4 दीस पावस पडपाचो अदमास पणजे हवामान खात्यान उक्तायला. वाऱ्याची दिशा बदलिल्ल्या कारणान 17 फेब्रुवार मेरेन पावसाची शक्यताय. केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्रालयान सगळ्या गाडयांक फास्टॅग सक्तीचो केला. सोमारच्यान हाची अंमलबजावणी करपाचो आदेश दिल्लो आसा. फास्टॅग नासत तर दुप्पट टॅक्स भरचो पडटलो. सोमारा गोंयभरच्या देवळांनी गणेश जयंती मनयली. भाविकांनी देवळांत वचून मंगलमुर्तीचे दर्शन घेतले. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगात सोंपता. तुमकां ह्यो सगळ्यो घडणुको www.rdxgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच Rdxgoa ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर जिओ टीव्ही आनी टाटा स्काय ॲप हांचेरूय तुमकां ह्यो सगळ्यो खबरो लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. आमच्या लेटस्ट अपडेट्सां खातीर आमचें यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.